अनोखा उपक्रम केला आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत एक डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हांणी ही संकल्पना दवरली आसा की आमी सगळ्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, महिलांक एम्पावरमेंट करपाक जाय, सशक्तीकरण करपाक जाय, महिलांच्या हातान भितर आमची शक्ती निर्माण करपाक जाय आनी नारी शक्तीक एक उज्वल अशे भवितव्य घडोवन हाडपा खातीर तांचे मदीं जे कितें करपाक शकता त्या खातीर तांणी प्रयत्न केल्ले आसात. म्हणूनच आयज तुमकां सगळ्यांक दिसतलें आयज जरी प्रदर्शन एक ल्हानशें जालें, अर्दो अदीक जागो आमचो आसा, सादारण ते 40 ग्रुपाक हांगा म्हाका दिसता की सुवात मेळटली. जर चड जालें जर जायत हांव रिक्वेस्ट करता आमचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर सक्सेना साहेबाक की अजून ग्रुप जर कोणी चड येवपाचे आसा आनी हांगा जागा पावना जर जाय जाल्यार यू मे कायंडली एक्सटेंड दिस पेंडल दिस थिंग ताजे खातीर आमकां एक गोष्ट करची पडटली. सुरेश केपेकारान उलयल्लें आसा ब्रँडिंगाचेर. आमचें बरें ब्रँडिंग जावपाक जाय, आमचें व्हॅल्यू एडिशन जावपाक जाय, प्रॉडक्ट भितर कसले आसूनी भायर चकचकीत दिसपाक जाय. आमी पळयतात न्ही, आमी कपडे बरे घालतात, आमी भांगर हे ऑर्नामेंट सगळे बरोबर घालतात, मनाक कितेंय कुसलेलें आसूं पूण पळोवपाक बरें दिसता न्ही. म्हणून आयज आमकां प्रॉडक्ट हो बरो जावपाकच जाय, कारण आमकां कंटिन्युअस विश्वासार्हता निर्माण जावपाक जाय. पूण प्रॉडक्ट बरो आसलो आनी भायल्यान जर पळोवपाक बरो दिसना जर जाय जाल्यार गिरायक जावचें ना. गिरायकान व्हेले नंतर परत एक फावटी त्याच ग्रुपा कडेन किंवा त्या मंडपान येवन परत आनीक ताची ऑर्डर मेळोवपा खातीर आमकां क्वॉलिटी मेंटेन करची पडटली आनीक बरी ताची सुंदरकाय वाडोवची पडटली. आतां मिरसांग पयलीं आमी वांटे घालून बसताले, आतां बरें पॅकींग जाल्लें आसा. पॅकींग जाल्ले कारणान कितें जाता, एक तातूंत भितर ते शेडय येना, मोवूय जायना आनी माल बरो उरता. म्हणजे एक मालाचें प्रिजर्वेशन बरे तरेन जाता. आतां ही जर पॅकींग तुमी मातशें वेगळ्या तरेन केली, पॅकींग पसून आसा पयलीं ताजेर एक सादारण लेबल करून लायलो, व्हडले कॉस्ट पडना आमकां दिसता ते. आमी एखादे वेळ खंय आयज कॉम्प्युटर सगळ्यांच्या दारान जाल्ले आसात, ते स्टिकर करून जर हाजेर मारले जर जाय आनी प्रोडक्शन जेन्ना वाडटलें, जेन्ना चड खप जातलो तेन्ना तुमकां ते परवडटलें बी. सो एक लेबल जालो, ताजेर मॅन्युफॅक्चरींग डेट घाली. आयज लोक कॉशियस आसात. मॅन्युफॅक्चरींग डेट आनी एक्सपायरी डेट हो प्रॉडक्ट केन्ना तयार केल्लो ते लोक आज पळोवपाक लागले आसात. हाजे सगळ्याक अवेरनेस जावपाक लागला. म्हणून आमी जे कितें फूड आयटम्स आसात ते आमकां बरे तरेन जावपाक जाय आनी तुमी ताजेर ऑर्गेनीक टायप म्हणून घालपाक जाय, ऑर्गेनीक निर्माणय करपाक जाय. प्रिजर्वेशन, आतां कॅमिकल्स आमी प्रिजर्वेशन म्हणटा ते चड काळ टिकपा खातीर जे कॅमिकल लायतात ते कॅमिकल ना न्ही तुमच्या प्रोडक्टान भितर. ही वस्त पॅरिशेबल तुमी करतात ते रोखडे बेगीन पेड्यार जाता, पूण तातूंत भितर कॅमिकल घाल जाल्यार ते चड काळ उरता. पूण ते कॅमिकल घालतकच आमच्या पोटान आनी आमच्या आरोग्याचेर ताचो विपरीत परिणाम जाता, तो जावपाक जायना. म्हणून तुमचे ऑर्गेनीक म्हणून ताचे सिग्निफाय करपाक जाय, ताचे लेबलिंग तशें करपाक जाय. आमच्या गांवां घरांनी आमी आतांच विचारतालो, ही सान्न पळय बांदलेली आसा, आतां तुमी ते बरी सुंदर रित्या केल्ली आसा, ताचे कवर जर मातशें पेंटिंग बी करून केलें जर जाय आनी 50 रुपया येवपाक शकता. बरोबर अशें कांय ना. खंयचोय प्रॉडक्ट करतो आमी एक भरगच आनी टिकाऊ आसपाक जाय, जाणे करून ती विश्वासार्हता, लॉंग टर्म लोकांचो विश्वास की हांगा प्रदर्शन जाता त्या प्रदर्शना भितर मेळपी वस्तू आसात त्यो आरोग्याक बऱ्यो आसात, त्यो कसलेच तातूंत भितर प्रिजर्व कॅमिकल्स नासतात. त्याच बरोबर आमी सान्नी सारकी करतात, ताची मूठ घट आसपाक जाय, ताका कलरय बरो येवपाक जाय आनी ते प्रेझेंटेबल आसपाक जाय. म्हणून आमी अत्यंत बरे तरेन आतां ह्यो सान्नी करतात. कांय लोक सान्नी कितें करतात, ह्यो सान्नी व्हरतले, तुमी जर ताचे बॉटम हे मूठ जी आसा ती बरी सुंदर केले जर जाय ती वाजा कशी दवरतात. ते विरान जर बरें पेंट केले जर जाय ते सुंदर जाता. ते मातशें जर फुलोवन गेलो तो पुष्पगुच्छ असो जाता आनी ते कायम भितर वाजान भितर उरले जर जाय जाल्यार एक डेकोरेटीव आयटम जाता. बरोबर आसा. तुमी इतके कश्ट घेतात ती फक्त सांग मारपा खातीरच वतात. व्हॅल्यू एडिशन म्हणजे कितें, ताका सुंदरकाय हाडून तातूंत भितर ते ऑर्नामेंटल ताका टेस्ट आयलो जर जाय जाल्यार खुबश्यो अश्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो वापराच्योच वस्तू एक घरान भितर शोभा हाडपा खातीर वाडोवपा जाता आनी ताजो खूब प्रमाणात हे जाता. 2013 भितर आमी नेत्रावळी माटोळी बाजार म्हणून केला. आमकां एक नेत्रावळी म्हणटा एक ब्रँड करपाक जाय आशिल्लो. संपूर्ण भारतान भितर कोणीय जर टुरिस्ट गोंयान आयलो जाल्यार नेत्रावळी कितें तें कळपा खातीर आमी हो प्रयत्न केल्लो. प्रयत्न अर्द्यार उरलो कारण 2017 म्हजो पडाव जालो आनी ताच्या नंतर माटोळी बाजार जावं बाकीच्यो ज्यो गरजो केल्ल्यो त्यो सगळ्यो कमी जायत गेल्यो.
Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.